नुस्तेकारांक सबसिडी मेळटा पूण लोकांक बरें आनी सवाय नुस्तें मेळना। सवाय नुस्तें मेळपा खातीर नुस्तें एक्सपोर्ट करपाचेरूच बंदी घालपाचो विचार आसा म्हूण नुस्तेंमारी मंत्री उलयलो। चड करून आमी ते एक्सपोर्ट बॅन करूंक सोदता। बॅन करूंक सोदता? हय, कित्याक आमच्या गोंयकारांक नुस्तें मेळना न्हू बरे तरेन, म्हणून ते आयज बंद करपाची म्हाजी पर्सनल ओपिनियन आहा की ते बंद जावपाची गरज आहा जे एक्सपोर्ट जाता ती, आनी आमच्या गोंयकारांक ते मेळपा जाय आनी ते दृश्टीन आमी प्रयत्न करतले की गोंयकारांक बरें नुस्तें कशें मेळटलें पळय। एक्सपोर्टाचेर बंदी घालीत जाल्यार धंदोच बंद करचो पडटलो। जितलें नुस्तें हांगासर मेळटा तितलें गोंयकार खायनात। उरिल्ल्या नुस्त्यांचें कितें काय म्हूण कुटबन बोट ओनर असोसिएशनाचो अध्यक्ष उलयलो। गोंयकारांक सबसिडीचे मेळना, सवाय मेळना म्हणटा तो। आय डोंट थिंक इज प्रुवींग हिमसेल्फ रॉंग। आमकां काल हे दिसा आमचें नुस्तें वयता, कितलें वयता, जें आतां तो बंद करता, एक्सपोर्ट बंद केलो जाल्यार हेज ही गॉट अ कॅपेसिटी टू गीव फॉर द लोकल्स। आमी कन्जम्पशन तितलें आहा, कन्जम्पशन इज वेरी लेस। आमचे जे मार्केटान जे कन्जम्पशन वेरी लेस। आमचे आज 40-50 टन्स बांगडे येले जाल्यार जे मडगांव वास्कोईसान येता मडगांव मार्केट, आमची कॅपेसिटी आहा तितली घेवपाक ना न्हू, तर आमी एक्सपोर्टा वयता। फाल्यां एक्सपोर्ट बंद जालो जाल्यार आमी बोट बंद करूंक पडल्यो, आमकां कसलो फायदो आहा? जे आमचे जे बांगडे येता, बांगडो एक मेंगलोर मार्केटा वयतलो, एक गोंय व्हपता आनी खंयच्या गांवां व्हपनात फॉर 2 प्लेसीस कन्जम्पशन। जे आतां जे एक्सपोर्टा वयता, आमचें आतां मार्केट बंद केलें जाल्यार एक्सपोर्टाक एक्सपोर्ट केलें जाल्यार सगल्यान बोटकारान धंदो बंद करूंक पडलो। सरकारान नुस्तेकारांक फ्रीजर प्लांटूय दिवंक ना खंय। तो म्हणटा एक्सपोर्ट म्हणून आमकां आमचे कडेन फ्रीजर प्लांट आहा ना न्हू, गव्हर्मेंटान आमी एक फ्रीजर प्लांट दिवचो। जे नुस्तें चड जालें जाल्यार फ्रीजर प्लांट आमकां एक फॅसिलिटी तरी ती ना फॅसिलिटी। सबसिडी बंद करतलो म्हणटास, हे एक्सपोर्ट बंद, फाल्यां आमचें धंदो बंद करपाचो, फाल्यां धंदो बंद करपाचें आनी वचपाचें। मांडवी फिशरमॅन सोसायटीचो वायस चेअरमॅन म्हणटा गोंयकार खायनात तेंच नुस्तें एक्सपोर्ट करता। आमी पळय फीश एक्सपोर्ट कोत्ताय न्हू, ते हिंगा कितें पळय दिवचे पडटले 10 रुपयान किलो। ओके। ते हिंगा आमचो गोंयचो लोक ते फीश खायना। ओके। टुना, हापी, आमचे बाये ते एक्सपोर्ट जाता, नुस्तें एक्सपोर्ट जावपाचें। पालेकार उलयता की नुस्तें एक्सपोर्ट कोत्ता, हे नुस्तें आमी गोंयासान नुस्तें हाडनाय, आमी बॉम्बेसान गुजरातसान आमचे हॉरेस पळोवंक गेल्यार आमचे डिझलूय आमचे हें जायना, फकत ते आमी सबसिडीचे आशेन ते बोटी चलयताय, पूण तोय तशें उलोवच न्हू, जाल्यार आमी गोंयांत हें करचें पडटलें जाल्यार आमकां बोटी चलोवपाचें आमकां आनी शक्यताय ना। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।